मायमगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. कोयराच्या बाबतीत कवळे पंचायतीची खर पावलां आदी पळयलो समजावन आयकनासो पळोवन दिलो 5,000चो दंड. नितळ दवरात वाठार भौसाक सरपंचाचो उलो. प्रक्रिया सोपी करपी उर्बा दिवपी आणि व्यवसाय सुलभ धोरणां लायतले चालीक. व्यवसाय अनुकूल वातावरण विकसित करपाक कटिबद्ध गोंय सरकार. सांगले मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान. राज्यातल्या जॉब्स घोटाळ्यांची करात चौकशी. नोकर भरती प्रक्रियेत हिस्पा भायर भ्रष्टाचार. न्यायालयीन चौकशी गरजेची मागले आम आदमी पार्टीन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वाठारांत थळाव्यान एकदां कोयर वडयलो. पंचायतीन तेका समजायलो. तेणें कोयर काडलो ना. उपरांत तेका सरळ 5,000चो दंड दिलो. ह्या फुडें कोयर वडोवप्यांक कशीच सोडची नात. कवळेच्या सरपंचान खंबीर भुमिका घेतल्या. ह्या निमतान एके म्हणीची याद जाता. अतिशाण्याचो बैल रिकामो. स्वच्छ भारत नितळ गोंय केंद्र आणि गोंय सरकाराची नितळसाणीची घोषणा सध्या कोणच पाळटना दिश्टी पडना. कवळे पंचायतीन मात कोयर उडोवप्यांचे बाबतींत खर पावलां उबारल्यात. एकल्यान कोयर उडयलो, ताका पंचायतीन तो काडपाक लायलो. ताणें काडलो ना, ताका पंचायतीन 5,000चो दंड दिलो. हेरांनी भौशीक सुवातो नितळ दवरच्यो. सरपंच मनोजा नायकान उलो मारला. सगळे आमचे नो वार्ड पळय आसा पंचायतीचे, आमी दोनी वेट आनी ड्राय दोनी आमी सामके रेग्युलर कलेक्ट करता. खरें म्हणजे ही चूक कोणें असो रस्त्यार ओडप हें करप इतलें करून सुद्दां काही लोक मुद्दम अशी करता. तेंच्या प्लॉटांनी जावं रस्त्याच्या सायडीन नाल्यांनी असो कचरो उडयतात आनी हें घाण करून दवरता. अशीच केस पयलीं घडली आनी ताका आमी आपोवन हाडलो पंचायतीन आनी ताका समजून सांगलें की अशें अशें आसा तो कचरो काड. सेक्रेटरीन ताका हाडलो आमी इन्स्पेक्शन करून आनी ताका सांगलें बरेपणान तो काडून तो उडय. अशी हळशी करप ना, कित्याक आमी रेग्युलर कचरो कलेक्ट करता आनी ना तुका आमी फायन घालतले म्हणून. तेगे 2 दीस ताका मुदत दिली, तरी पूण ताणें तें काडलें ना. पूण परत ताणें वचून इन्स्पेक्शन करून ताका आमी 5,000ची फायन मारली. आनी अशें आतां आमी ठरयलें की अशें जर कोण बुरशेपणां करता पळय इतलें जर आमी कलेक्शन करून जर हळशीक जर करतात जाल्यार आमी 5,000 फायन सगळ्यांक मारतले. आनी लोकां कडेन म्हाजी एक मागणी आसा की डेली आमची गाडी वता. आतां पयस आमी एक फ्लॅट न्ही एक घर न्ही कांयच चुकयना. जो कोण दिना ती तेजी खुशी. पूण घराघरांनी आमची गाडी पावता आनी कचरो हाडटा. लोकांक एक म्हाजें सांगणें आसा की तुमी असो पयस न उडयता तो पंचायतीक कोणी आमचे लेबर जे वता गाडयो तेंचे कडेन दिवचो, दोनूय दिवचो. कित्याक आमचे दीस दोनूय दिसाक आमी ड्रायव्य घेता आनी आमी वायटूय घेता. पयलीं आमी 8 दिसांनी एकदां ड्राय घेता आनी आतां आमी 2 गाडयो चालू केल्या आनी आमी दिसान दीस दोनूय घेता वेट आनी ड्राय घेता. लोकांनी एकदम मातशें पंचायतीच्या फायन दिवपाच्या निर्णयाचेर थळावे खोशी आसात. अशे तरेन आपलोच गांव बुरसो करप्यांक फकत 5,000 न्हय तर 50,000ची फायन मारल्यार कमीच. कवळेच्या किसन नायकाक दिसता. आयज आमचे कवळे पंचायतीन एक गार्बेज एक दिलीप राजपूत ह्या मनशान गार्बेज अशी उगड्यार उडयलेली. आयज आमचे कवळे पंचायतीन बरी काम केलें आहा, ताका फायन मारलेली आहा. हेजे फुडें तेणें अशीच फोण्या तेजे कॉलेज कॅम्प शॉप आसा ते शॉप रिनोवेट करून तेणें ही गार्बेज हे आमचे पंचायती कडेन नालान उडयलेली. तेन्ना हो इशू तेन्ना ग्रामसभेक हांवें काडलेलो तेन्ना ताका कांय फायन बी मारली नाशिल्ली. तेन्ना आयज तेणें कितें तरी घरा कडेन इतली गार्बेज घाण उडयलेली. त्या प्रमाणे आमच्या पंचायतीन तेजे इन्क्वायरी केली. तसोच आमचो सेक्रेटरी मयूर तशेंच सरपंच मनोजांत नायक तसोच सुशांत कपलेश्वरकर हे पंचायती मेंबरांनी बरी कामां केल्ली आसा आनी ताका 5,000 फायन मारलेली आसा. तेन्ना गार्बेज सगळे कडेन खूब उडयता न्ही. गार्बेज जे कोण खंय उडयता तेंचे अशी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी त्या मनशाक 5,000 फायन मारपाक जाय. आनी 5,000 फायन ताका एकदां जर मारून ताणें जर परत गार्बेज अशी उगड्यार उडयत जाल्यार त्या मनशाक 5,000 50,000 फायन मारचे अशें इतलें हांव पंचायती कडेन मागता. तेन्नाच लोक मातशे सुदारतले. गार्बेज खंय उडोवपाचें आनी ना उडोवपाचें. एक्चुअली ह्या मनशाचें दिलीप ह्या मनशाचें गार्बेज कलेक्शन जातालें. जाता आसतना ताणें आयज ही उगड्यार अशी तरेन गार्बेज उडोवपा नाशिल्ली. तेन्ना ही उडोवन खूब हांगा घाण जाल्ली आहा. तेन्ना जी गार्बेज आयज पंचायती ताका फायन मारलेली आहा तेणें ही
तरी ती गार्बेज त्या जाग्यार आसा. ही गार्बेज ताणें एक 4 दिसां भितर थंयची ती काडपाची, नाजाल्यार पंचायती कडेन व्हरून त्या गार्बेजवाल्यांक दिवची, इतलेंच हांव मागतां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि मुझेब शेख. प्रक्रिया सोपी करपी, उर्बा दिवपी आणि व्यवसाय सुलभतायेचें वातावरण उरतलें हेची जतनाय घेवपी धोरणां चालीक लायतले. व्यवसाय अनुकूल वातावरण विकसीत करपाक गोंय सरकार बांदील आसा, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय एक चैतन्यशील गुंतवणूक थळ आणि उद्योन्मुख उद्योगा खातीर भरभराटाचे केंद्र करपा खातीर सरकार पर्यटनाचेर भर दितात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. This summit is a powerful platform to showcase the boundless potential of the Goa and to foster the environment that welcomes innovation, collaboration and investment. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India and a Vikasit Bharat 2047, a roadmap for a developed India and our guiding lights. We are determined to see the Goa contribute significantly to its vision by building a dynamic economy and a sustainable future. Goa, a vibrant investment destination, Goa has always been known as a natural beauty, a rich cultural heritage and unparalleled hospitality. But today we are here to unveil the new Goa, one that is ready to embrace the future, one that stands as a vibrant investment destination. We are moving beyond the tourism to make Goa a thriving hub for emerging industry that will highlight the Goa on a global map. To truly achieve the Atmanirbhar Bharat, we must build an ecosystem that enables the self-reliance while inviting the international collaboration. Goa is fully committed to establish the business-friendly environment by implementing policies that simplify process, offering incentives and ensuring that the ease of doing a business remains a top priority. गोवा 365 चे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यांत सुरू आशिल्ले जॉब्स फॉर कॅश घोटाळ्याची सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक चौकशी करात. आम आदमी पार्टीन आयज आंदोलन केलें. नोकर भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार पयस करपाक सरकाराक अपेस येयला अशें म्हणत आम आदमीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकरान हुस्को उक्तायला. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करात ताणें मागला. निदर्शना वेळार पालेकारान सरकारी नोकऱ्यांत लाचखोरीचो खोल प्रस्न हाताळपाक राज्य सरकारान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान टिका केली. चौकशीची स्थिती जाहीरपणान मांडची आणि चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष उरची हाची जतनाय घेवची अशें तांणी खास करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाका आवाहन केलें. रोजगाराच्या बदला कांय अधिकाऱ्यांनी मागिल्ली लाच परवडपा सारकी नाशिल्ल्यान खुबशा पात्र
सुशिक्षित तरणाट्या गोंयकारांक नोकऱ्यां खातीर रोख पैसे दिवपाच्या प्रथेक लागून संद मेळूंक ना अशें पालेकारान सांगले. आप फुडाऱ्याच्या मतान हे भ्रष्ट वेवस्थेक लागून गुणवत्तेचेर आधारीत नोकर भरती उणी जाल्या आनी गोंयांतल्या प्रतिभावंत व्यक्तींक नोकऱ्यो मेळोवपाक म्हत्वाची आडखळ निर्माण जाल्या. ना जॉब ना भांगर आज हातान कट्टी सरकारान गोंयकारांक कट्ट्यो दिवन बसयल्या. कितें परिस्थिती मनांतल्यान राग येता कारण जो मिडल क्लासचो मनीस आसा तो आज एक्सपेक्ट करता की हे जॉब मेरिटाचेर मेळचें म्हणून. सादे ते बावडे हे ते MTS जॉबाक 25-30 हजार गोंयकारांनी एप्लाय केले. भितर इंजिनियर्स असले, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स असले, फॉर पियून्स जॉब. दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा आनी गोवा अमेझींग म्हणटा. अरे अमेझींग गोवा पार्टिसिपेशन जायना म्हणून सरकारान डायरेक्शन्स दिल्ले गोवन डिपार्टमेंट्साक अमेझींग गोवाक पार्टिसिपेट जाय म्हणून. जी आज अमेझींग गोवान स्टॉल्स आसा मॅक्सिमम स्टॉल गोंयचे फोर्सफुली हाडिल्ले आसा. कोण येवपाक सोदना गोंयान, नवी इंडस्ट्री येवपाक सोदना गोंयान कारण प्रत्येक गोष्टीचेर रेड टेपिझम, प्रत्येक गोष्टीचेर चोरी आनी हाका चीफ मिनिस्टर सर्वस्वी जबाबदार आसा. फाटल्या 10 वर्सांची भारतीय जनता पार्टीन गोंयची वाट लायल्या ताका लागून एक इंडस्ट्री आज गोंयान येवपाक सोदना आनी ताका लागून आज तुमी आमी जे आमचे फ्युचर जनरेशन आसा आज तांकां परिस्थिती अशी आसा की 15,000चे जॉब करचे पडटा. कशे जगतले गोंयकार फुडल्या 10 वर्सांनी इतली म्हारगाय वाडल्या आसतना. तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसा टू कम आउट क्लीन ऑन दीस एंड इफ यू आर क्लीन appoint a judicial commission and we will see to it that we will get all those people who are coming ahead. But chief minister म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन सांगपाची गरज आसा की you have failed in administration, you have failed in policing, Goa's administration has failed. Scams after scam. अरे न्यूजपेपर उगडो करत जाल्यार फ्रंट पेज टू लास्ट पेज गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट आसा. कित्याक लागून करप्शनाक ते जॉब कॅश फॉर जॉब ते पयशे दिवन जॉब्स दिल्यान आनी कोण एजंट आहाय भायले ते पयशे लोकांक पयशे कलेक्ट करताय आनी जॉब दिता म्हणल्यार लाखांनी पयशे आनी लोक ते एका जॉबाक लागून ते भुरगे तेचे माय पाय कितें तेंचे आहा ते पासून कितें भांगर बिंग आहा ते दिता आनी आमकांय पयशे दिता जॉब मेळटले म्हणून पूण तांकां जॉबूय ना आनी ते पयशेय मेळना. सो हेजें तें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी दिसान दीस एकटे एरेस्ट जायता आनी असली केसीस जायता बदल जावं भुरगे कडेन भायर सरनाय डायरेक्टली डिक्लेअर करपाक. सो आमकां जाय कितें गव्हर्मेंटान हेजें इन्वेस्टिगेशन करपाचें इंडिपेंडंट बॉडीक हँडओवर करपाक जाय आनी टोटल सगळो ग्रास रूट कितें कितें हें करप्शन चलता जॉब्साचें हें आमकां फायंड आवट करपाक जाय आनी क्लियर जावपाक जाय आनी असले स्कॅम जावपाक शिरीपणा. जॉब्स जो मेळटा पयशान मेरिटाचेर त्या भुरग्यांक जॉब्स मेळपाक जाय. हे आतां तेंचे जायतो प्रेशर येता कित्याक तेजे टॉप लेवलाचे कोण आहा ते एक्सपोज जायत. सो हे कोण आहा बारीक कोण आहा तेंचे प्रेशर घालता गोडेच्या पुलीस स्टेशनार आपयनूय वता तांकां इन्वेस्टिगेशन आनी तेंचे प्रेशर घालता हो स्टेटमेंट कोणाक हो स्टेटमेंट कोणाका म्हणून कोण तेंचे हायर अप कोण आहा ते सांपडत म्हणून. सो ताका लागून आमी इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशन मागतात हे स्कॅमाचेर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. TAGचो प्रतिश्ठीत यंग अचिव्हर्स पुरस्कार 2024 मेळोवप्यांची नांवां घोशीत केल्यात. यंग अँड टॅलेंटेड तियात्र आर्टिस्ट होली रॉड्रिग्स, जेनिफर फर्नांडो आनी ट्रेसी डायस हांकां हो पुरस्कार भेटयतले. TAG म्हळ्यार तियात्र अकादमी ऑफ गोवान आपल्या प्रतिश्ठीत यंग अचिव्हर्स पुरस्कार 2024 मेळोवप्यांची नांवां जाहीर केली. या वर्साचे पुरस्कार फावो जाल्ले म्हळ्यार होली रॉड्रिगीस, जेनिफर फर्नांडो आनी ट्रेसी डायस ह्या सगळ्यांनी आपल्या अपवादात्मक अभिनयाक लागून आनी तियात्रेच्या वाडीक समर्पण केल्ल्यान नामना मेळयल्या. आमचो आतां 16 नोव्हेंबर रेजिना फेर्नांडीस स्वर्गीय रेजिना फेर्नांडीसाचो बर्थ एनिवर्सरी. सो त्या निमतान तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हो वर्साच्या वर्साक जे मेरेन तियात्र अकादमी फॉर्म जाल्ली जल्मान येयल्ली ते मेरेन सान यंग एचिव्हर्स एवॉर्ड दिता. सो ते एवॉर्ड आयज आमी 2025चे 2024चे ह्या वर्साचे एवॉर्ड आमी आतां डिक्लेअर करता आनी तातूंत आमी यंग एचिव्हरांकूय दिता तो फ्रॉम 18 to 35 years एज. सो ते हितून आमची कमिटी आशिल्ली ती कमिटीन आमकां जें हें दिलां आमकां मेलाचे येयल्ले 3, फिमेलाचो एक पूण हें येवून एप्लिकेशन. मेलाचे आमकां 4 एप्लिकेशन येयल्ली तातूंतल्यान आमी मेल ह्या वर्साचो यंग एचिव्हर एवॉर्डाक आमी हॉली रॉड्रिगीस म्हणून हाका सिलेक्ट केल्लो आसा आनी ह्या वर्सा 2025 मेल युवा
एचिवर एवॉर्ड आमी हॉली रॉड्रिगीसाक दिता, कारण ताचे कोंकणी माचयेर जायते योगदान आसा इतलो यंग जावन. तेच परी आमकां फिमेल एक पूण एप्लिकेशन येवंक ना, बट एप्लिकेशन येयना जाल्यार आमकां कमिटीक जनरल कावन्सिलाक आमकां एक रायट आसता आमी दिवपाक एवॉर्ड. सो आमी हे पावटीक कावन्सिलान डिसायड केले आनी 2 एवॉर्ड हे पावटी आमी चेडवाक दिवपाक केला, यंग एचिवर फिमेल. तातूंत आमी फर्स्ट जेनिफर फर्नांडो म्हूण हे एक बरें सिंगर स्टेजीर बरें तियात्रान काम करता, ते भायर ते फिल्मांनी कोंकणी काम करता. ताका आमी आमचे म्हणजे जे ज्युरी पॅनल आशिल्ले ती आनी तेजें नांव आमकां सजेस्ट केलें आनी ताका आमी ह्या वर्साक फिमेल यंग एचिवर एवॉर्ड डिक्लेअर करता. तेच परी आनीक एक चेडूं अशेंच बरें परजळेत आसा तियात्राचे माचयेर आनी तेणूय फिल्मांनी काम केलां, कांतारा म्हणटा, आरतीन काम करता, असले जायते ताणें काम केलां तियात्र मळार. सो ते म्हटल्यार बाय ट्रेसी सेवेरिना डायस, ताका स्टेज नेमार नांवान ट्रेसी द कलांगूट म्हणून वळखतात. इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जाता, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जाता, त्या भायर चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन जाता. 10 ग्रुप्स आसता आनी सगळीं भुरगीं 10 ग्रुप म्हळ्यार कितले जाले, एक तियात्राक 20 भुरगीं जाल्यार कितलीं जालीं ती चोय. सो भुरगीं जायतीं आसा, बट एवॉर्डा येना. एवॉर्डाक येवपाचें येना जावपाक कारण म्हाका दिसता आमी जेन्ना तेजें एप्लिकेशन घेता तेन्ना आमी तांचे कडल्यान भरपावड मागता, जें ताणें कितें मेळोवन घेतलां जिवितांत, जशे परी सर्टिफिकेटी आनी हेच दुसरो वावर जे कार्टिंग्स आसता, जे रिव्यूज येता, ते तांचे कडेन आसूना त्या टायमार. ताणें एकठांय करून तें धरूंक ना. आनी जायते आमचे अशे व्हडले आसा तियात्रीस जांचे कडेन कांय आसना, तेन्नाय आमी सुचोवणी दिता आनी ताका आमी त्या हितून हाडून ताका एवॉर्ड दिता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. शेनवार गरम आणि सुको उरतलो. शुक्रार भशेन तापमान सुमार 34 अंशाचेर पावपाचें आसा. आर्द्रतायेक लागून आनीकय उश्णताय जाणवतली. पळोवया शेनवारचो अदमास. शेनवारा परतून एकदा पारो 34 अंशा मेरेन चडपाची शक्यताय आसा, पूण आर्द्रतायेक लागून 38 ते 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन चड तापमान उरतलें. वतांत रावप टाळपाचें. सांज वेळा मेरेन कुपा भितर सरपाक शकतात. शेनवारा राती सुमार 24 अंश डिग्री थंडाय जावपाक जाय. सकाळी आनी राती उसरा धुक्याची दाटी दिश्टी पडटली. गाडी चलोवप्यांनी सादूर रावचें. सप्तकाच्या शेवटाक सुके उष्ण हवामान. शेनवारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. दनपारां नितळ, रातच्या वेळार धाडटली कुपा. सकाळी आनी सांज वेळा हलक्या धुक्याची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.